थळाव्या उद्योगावयलो कॉर्पोरेट कर देंवयलो केंद्रान 25% मेरेन. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाची गोंयांत घोषणा. अर्थव्यवस्था रुळार हाडपा खातीर मारले पावल. पुरो जाल्यो जाती धर्म आनी प्रादेशिकतेवयल्यो वेंचणुको. एक वेंचणूक घेवया शिक्षणाचेर. दिल्लीचो शिक्षण मंत्री मनीष सिसोडियान मारलो उलो. गोंयांत केले ताच्या शिक्षा पुस्तकाचे प्रकाशन. 100तल्या 56 क्लबांच्यो सयो हाडून दाखयात. मागीर करुया GCA वेंचणूक रद्द. आजीव वांगडी केतन भाटीकारान दिले जाहीर आव्हान. आयतारा जातली GCAची वेंचणूक. फॉरेस्ट गार्डाचे बायलेक मेळ्ळे 15 वर्सांनी घोवाचे पेन्शन. निलेश कापरालान स्वता केले प्रयत्न, तरीकूय लागली 2 वर्सां. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळया खबरो विस्तारान. हाताभायर वचपाक लागिल्ली भारताची अर्थवेवस्था जाग्यार घालपा खातीर केंद्र सरकारान थळाव्या उद्देगा वयली कॉर्पोरेट कर उणो करपाचो निर्णय जाहीर केला. सेस आनी सरचार्ज धरून आतां तो फकत 25% आसतलो. गोंयांत आयिल्ले कडेन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान हे जाहीर केला. मात हाका लागून सरकारचे 1.5 लाख कोटी रुपयांची येणावळ उणी जातली. GST मंडळाची बसका घेवपा खातीर निर्मला सीतारामन गोंयांत आयल्या. ही बसका सुरू जावचे पयलीं तिणें हो निर्णय जाहीर केलो. ते खातीर सरकारान वटहुकूमय काडला. हाका लागून पुराय दक्षिण पूर्व आशियांत आतां सगळ्यांत उणो कॉर्पोरेट कर आसतलो भारत देशांत. ताका लागून नवे उद्देगय येतले आनी आसात ते वाडटले अशी आस्तय तिणें परगटायल्या. We today propose to slash the corporate tax rates for domestic companies and also for new domestic manufacturing companies. There are other fiscal reliefs also which we are bringing about. In order to promote growth and investment, a new provision has been inserted in the Income Tax Act with effect from fiscal year 2019-20, which allows any domestic company an option to pay income tax at the rate of 22% to 2%, subject to condition that they will not avail any exemptions or incentives. The effective tax rate for these companies shall be 25.17%, inclusive of all surcharges and cess. So new companies which are getting incorporated 1st October 2019 or after, which also commences its production on or before 2023, 31st March, can avail of this at 15% rate. The effective tax rate for these companies shall be 17.01%, inclusive of all surcharge and cess. The government has also decided to expand the scope of CSR 2% spending, the CSR 2% spending. Now, CSR 2% fund can be spent on incubators funded by central or state governments or any agency or public sector undertakings. The total revenue foregone for the reduction in corporate tax rate and other reliefs is estimated 1,45,000 crores per year. The idea is economic buoyancy will itself generate enough reasons for better income revenue generation. One. Second, the moment the taxes are brought down, you're also expected to widen the basket. When you're looking at the comparative rates, today we are probably one of the lowest and at par with the lowest in Southeast Asian countries. So that itself, 22 and 15 are the two numbers which I would like to drive home. 22 and 15 are going to now draw more new investments because of the 15 and make
people who want to expand on the existing businesses, 22 should stand out. And that would be comparable with the lowest rates in this region and in Southeast Asia. गोंयचो मिणा प्रश्न सोडोवपा खातीर केंद्रीय मंत्र्यांचो पंगड चर्चा करपाक लागला. तेन्ना कितें तरी उपाय ताचेर काडटलेच असोय विस्वास तिणें उक्तायलो. Group of ministers have made some progress and they are discussing with a keen interest to restore something for Goa. So that is definitely on the agenda. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. ह्या भारत देशान आज मेरेन जाती धर्म आणि प्रादेशिकतेच्या नावावर वेंचणुको लढयल्या. आता एक वेंचणूक शिक्षणाच्या नांवान जावची अशें मत दिल्लीचो शिक्षण मंत्री मनीष सिसोडियान उक्तायला. आम आदमी पार्टीच्या दिल्ली सरकारांतलो शिक्षण मंत्री मनीष सिसोडिया शिक्षणावेले ताचे शिक्षा हे पुस्तक उजवडपाक गोंयांत आयिल्लो. शिक्षण मंत्री म्हणून आपूण केल्ले सगळे प्रयोग ताणें ह्या पुस्तकात बरयल्यात. खासा करून सरकारी शाळांचो दर्जो खाजगी शाळा परस बरो करपाचो यशस्वी प्रयोग, तशेंच शिक्षण कित्या खातीर आनी देशभक्ती म्हटल्यार नेमकें कितें हाचेरूय तेणें ह्या वेळार उजवड घालो. When we came to Delhi, the government, as mentioned, the results used to be somewhere around 85% plus minus every year, CBSE class 12 result. उस वक्त हम सोचते थे यार 4-5% में बढ़ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा. Today, last year's academic year, Delhi government school result crossed 96%. It was 96.3%. कि आज गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा उसको हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के कोचिंग करा के उसको मदद करके वहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ अरविंद केजरीवाल जी का बच्चा जाके IIT में एडमिशन ले रहा है, वहीं एक सामान्य सरकारी स्कूल का बच्चा जाके गवर्नमेंट की हेल्प से कोचिंग से जाके अरविंद केजरीवाल जी के बच्चे से ज्यादा रैंक लाके उसी IIT में उसके बाजू में बैठ रहा है. मेरे मानने में एजुकेशन के दो पर्पज हैं. आदमी 20 साल के एजुकेशन के बाद ये समझ ले कि जिंदगी खुशी से कैसे जीनी है और ये समझ ले कि दूसरों को खुश रहने में मदद कैसे करनी है. और ये भारत की परंपरा रही है. आप वकील बनना चाहते हैं, आप एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, टीचर, पत्रकार, IAS, इंजीनियर, फौजी, जो भी बनना चाहते हैं, आपकी योग्यता का इस्तेमाल दूसरों को खुश रखने में कैसे होगा, ये एजुकेशन में सीखना बहुत जरूरी है. When we say देशभक्ति, it's not related directly to some fundamentalist idea of a nation. हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर ही बच्चे, स्पेशली एट ए टाइम व्हेन व्हाट्सएप की पूरी यूनिवर्सिटी लगी हुई है पूरा देशभक्ति समझाने में, उस समय हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल में ही देश को समझ ले, भक्ति को समझ ले और देशभक्ति को समझ ले. उस समय बच्चे के अंदर ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि एक फौजी को मैं देशभक्ति करते हुए देखता हूँ, तो उस फौजी ने जिस देश को बचाया है, उस देश की राजधानी दिल्ली में खड़े होकर मैं रेड लाइट पे जब ट्रैफिक जंप करता हूं, तो वो देश, उसकी देशभक्ति के साथ भी गद्दारी है जो बेचारा फौजी जान के रखे देश को बचा रहा है, और ये मेरी देशभक्ति नहीं है. हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि हमने धर्म के नाम पे चुनाव लड़े, हमने जातियों के नाम पे चुनाव लड़े, हमने रीजनलिज्म के नाम पे चुनाव लड़े. एक चुनाव इस देश में एजुकेशन के नाम पे हो जाए. और दिल्ली में आई कैन कमिट यू, दिल्ली का अगला चुनाव हम एजुकेशन के नाम पर. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. 100तल्या उण्या 56 क्रिकेट क्लबांच्यो सयो हाडून दाखयात. आमी वेंचणुकेक उबे रावनात अशें आव्हान गोवा क्रिकेट संघटनेच्या दुसऱ्या पंगडान दिला. ह्या पंगडाचो अध्यक्ष आनी कांय पदाधिकारी बिनविरोध वेंचून आयल्यात, पूण आयतारा जावपी वेंचणुकेचेर हरकत घेवन कांय क्लबांनी वेंचणूक घेवपाक विरोध केला. सूरज लोटलीकार बिनविरोध अध्यक्ष जाल्ल्या पंगडाचे वतीन GCAचो आजीव वांगडी डॉक्टर केतन भाटीकारान शुक्रारा पत्रकार परिशद घेतली. हे पुराय वेंचणूक प्रक्रियेचेर हरकत घेवन सर्वोदय क्लबान बिरेस्तारा पत्रकार परिशद घेवन GCAचेर प्रशासक नेमपाची मागणी केल्ली. ते फाटभुंयेर भाटीकारान हे आव्हान विरोध करपी क्लबांक दिला. पयलें हांव हें सांगूं इच्छिता की हें जें इलेक्शन जाता, हें इलेक्शन गोवा क्रिकेट असोसिएशन करना. दीस इलेक्शन इज बींग हेल्ड एज पर नॉर्म्स डिसायडेड बाय COA, आनी COA सगळ्या जाणां की सुप्रीम कोर्टा थ्रू आयिल्ले आहा म्हणून. तांच्यांनी इलेक्शन ऑफिसर आमी जेन्ना नारायण नवती बाब केल्लो, तांच्यांनी तें नांव म्हटलें आनी मुद्दसर हांकां हाडलो. आमी टोटल पयर आनी काल मेळून टोटल 82 क्लब्सां बरोबर आमची मिटींग जाल्या, वेर पीपल कम एंड मीट अस, द क्लब ओनर्स कम एंड मीट अस, द क्लब्स प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मीट अस.
This clearly shows that this is a clean sweep and we are going to win the election. And when you can't win the election, you have to always blame the opposite party. This is what happens, but this is cricket. And this is not politics, where all people from all parties have got together to make cricket a good field and to see that cricket develops. आमचो शिरीश नायक तो जो सांगता की आपूण GCAचो प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी कितें आशिल्लो ताणें तें प्रूव करचें. We challenge him, let him prove which term he was GCA secretary or president. And secondly, ताणें एदी मोठी फट मारल्या की तो रणजी खेळ्ळा म्हणून. गोवा क्रिकेटी कडेन रेकॉर्ड आसात, पण गोवा क्रिकेटीक जर ते मानना आसा तांच्यांनी BCCI नाल्यार सुप्रीम कोर्टा कडेन खंयी वचचें आनी आमकां सांगचें बाबा शिरीश हो केन्ना रणजी खेळ्ळा. सी वी आर शुअर दॅट वी आर विनिंग द इलेक्शन्स. Election officers are been selected by COA. We have not selected the election and the clubs are with us. Otherwise, when you file an objection, you should have taken 100 clubs signature and filed मरे. 100 सोडून दी. Majority जर 56 जाता 56 सायनी हाडपाच्यो. आमी आनी इलेक्शनाक वचचेच नाशिल्ले. When your name is getting spoiled for no reason and people are using your name, sometimes you need to clarify. So we have come to clarify on behalf of them. आमकां मिनिमम म्हज्या हिसबान एक जातले 95-96 तरी वोट्स आमचे. आय डोंट थिंक सो दे विल क्रॉस मोर दॅन 10 to 11 वोट्स. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. देशांतल्या अर्थीक संकटावेळी लोकांमदीं वचून जागृताय करपाचें काँग्रेसीन थारायलां. देखून अर्थीक मंदी ह्या विशयाचेर सप्टेंबराच्या 28 तारखेर परिशद घेवपाचो निर्णय काँग्रेसीन घेतला. ही परिशद GCCIच्या सभाघरांत जातली. अर्थवेवस्थेची म्हायती आसपी जाणकार लोकांक हे परिशदेंत लोकांक संबोधीत करपा खातीर आपयतले. तशेंच गांधी जयंती निमतान काँग्रेसीन वेगवेगळ्या कार्यावळीचें आयोजन करपाचें थारायलां. महात्मा गांधीच्या 150व्या जयंती निमतान काँग्रेसीन 2 ऑक्टोबराक रायबंदर ते पोरण्या गोंया मेरेन पदयात्रा काडपाचें थारायलां. तशेंच 9 ऑक्टोबरा मेरेन बूथ पावंड्यार वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. आज इकॉनॉमीक मेल्टडावन जे म्हळ्यार आमी म्हणटात, जे पयर हांव इंटरव्यू वाचतालो पार्लेच्या मॅनेजींग डायरेक्टराचो, की तो म्हणटा आमी 10,000 जाणांक काडून उडयतात कारण बिस्किटीचो सेल ना. अशी परिस्थिती जी आज ह्या देशांत जाल्ली आसा, ताजे खातीर एक सेमिनार ऑन इकॉनॉमीक मेल्टडावन हो भोवदा आमी ह्या म्हयन्याक एंडाक किंवा 28 सप्टेंबराक एक पणजे म्हाका दिसता आमी चेंबर ऑफ कॉमर्साच्या हॉलांत घडोवन हाडपाचो आसा. इकॉनॉमीची नॉलेज आशिल्ले बरे अशे स्पिकर्स, किनोट स्पिकर्स हाडून तांचे मार्फत एक जागृताय करपाचो प्रयत्न ह्या निमित्यान जातलो. काँग्रेस सोडून हालींच भाजपात गेल्ल्या 10 आमदारांच्या मतदारसंघात युथ काँग्रेसीन नव्यो समित्यो स्थापन केल्यात. थोडे जे आमचे आमदार जे गेल्या ते आमदारा बरोबर काही ऑफिस बेरर आमचे गेल्ले. सो त्या जाग्यांचेर आमी नवीन कमिटी आज प्रेसिडेंट्स आनी कमिटी आज तेंची नेमणूक केल्या. आमचे युथ काँग्रेसीन येणाऱ्या काळान जे आमकां इश्यूज घेवपा जाय आनी जी रणनिती ठरोवपा जाय त्या विशयी ह्या मिटिंगेत चर्चा जाल्ली. तशेंच आमी पक्षा भितर काही गेल्या तेंपाक जे बरे कोण कामगिरी केल्या तांकां आमी पक्षा भितर आमी प्रमोट केल्या. काही स्पोक्स पर्सनांची आमी नेमणूक केल्या. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कुठ्ठाळेच्या लोकांनी थळावी आमदार एलिना साल्ढाणाच्या फुडारपणा खाला रेल्वे रुळाच्या दुप्पट्टीकरणाक विरोध केला. ह्याविषयी लोकांनी शुक्रारा दक्षिण गोंय जिल्हो अधिकारी अजित रॉय आणि दक्षिण पश्चिम रेल्वे अधिकाऱ्याची भेट घेतली. रेल्वे रुळाच्या दुप्पट्टीकरणाक लागून पुर्तुगीज तेंपावयली घरां मोडची पडटली. तशेंच धुल्ल प्रदूषण वाडून लोकांची भलायकी इबाडटली अशी भिरांत तांणी उक्तायल्या. ह्या रेल्वे रुळाच्या दुप्पट्टीकरणाक विरोध करपा खातीर कासावली, पाल्ले, वेळसाव आनी इसोशी गांवचे लोक एकठांय आयिल्ले. सेगीत जावपी कोळशाच्या येरादारीक लागून 450 वर्सांचो इतिहास आशिल्लो पुर्तुगीज तेंपावयली घरांक वेऱ्यो गेल्यात. रेल्वे रुळाच्या दुप्पट्टीकरण जाल्यार परिस्थिती हाताभायर वतली अशें तांचें म्हणणें. तशेंच गांवांत कोळशाचें प्रदूशण वाडटलें अशें लोक म्हणटात. We are not anti-vaccine. We are concerned only about our health. Nobody wants to breathe in coal. And we are concerned about the health of our children and our children's children.
I don't think the double of the line is for passenger purpose. I feel it is for transport the car coal. It will bring a lot of pollution. Besides, our houses will be affected because right now the houses have got cracks and some of them are broken also. So in principle we object for the doubling of the line. आता सद्याक जी आसा 23 टन पर मिनट कोल्ड ट्रान्सपोर्ट जाता एंड 3800 टन पर डे पर ट्रेन म्हळ्यार नो ट्रेन ट्रान्सपोर्ट जाता विथ 3800 टन ऑफ कॅपॅसिटी. आता तूं बोरी ब्रिजीचेर वच आनी 10 टनाची कोमीची ट्रक पास जाल्यार ती बोरी ब्रिज हालता. सो यू कॅन इमॅजिन 3800 टन ऑफ कोल what impact will create to the village of कासावली, वेलसांव, पाले, एजोरसी. हेल्थ मिनिस्टरान टेबल केलेले आसा की 4500 लोक मुरुमगांव तालुक्याचे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लमाचेर इन्क्लुडींग आस्थमा हे फेस करता. आता हे GMCत रिपोर्ट आता ह्या आख्ख्या तालुक्यान मोर देन 20 प्रायवेट क्लिनीक आसा. तितून हे धरले जाल्यार मोर देन 25 to 30,000 people are suffering from respiratory problem. म्हळ्यार तुमी आनीक रेल्वे लायन हाडटा हे फकत कोल्ड डबलिंग करपाक. आमी हेजे स्ट्रॉंग विरोध करतले. This will destroy our houses. This will destroy our heritage houses. This will destroy the houses of the poor. This will destroy the newly built houses for which the head of the family has gone away from the family to earn and give his family a small home. Please do not do this to us. वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरू महाले. नुसी हॉस्पिटलाच्या सुवातेर येवपी मोलाक कुंकळकारांनी खर विरोध केला. ताका हे सुवातेर हॉस्पिटलूच जाय, मॉल नाका, त्या खातीर रस्त्यारूय देंवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. 4 वर्सां पयलीं हे सुवातेर नुसी ऑकहार्ट हॉस्पिटल आशिल्लें पूण तें बंद पडलें. थळावी नागरीक जॉर्जिना गामा म्हणटा ही सुवात दिल्ली ती हॉस्पिटल बांदपाक, मॉला खातीर न्हू. लोकांचे मागणेक तेंको दिवपी थळावो नगरसेवक उदेश गांवकार ह्या विशीं पालिका मंडळान आमदारा कडेन उलयतलो. हें न्हू ही प्लेस न्हू आमी कुंकळकारान दिल्ली हॉस्पिटल करपाक लागून. पूण आतां खबर आयकूं येता की हिंगा शॉपिंग मॉल येता म्हणून रिलायन्साचे. हांव इतलें सांगपाक सोदतां की आमकां हिंगा कुंकळकारां आनी आमकां पांचोटपणी सगळीं एकठांय जालें आमकां जाय हिंगा हॉस्पिटल येयलोलें. कित्याक मॉल हिंगा येवन आमकां कसलोय फायदो पडपाना. कोण रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा तेमी हिंगा हॉस्पिटलाचें आमगे कसलें ऑब्जेक्शन ना. बट मॉल येत जाल्यार आमगे ऑब्जेक्शन आसा. आमी लोक हेजेर ऑब्जेक्ट करतलीं आनी आमकां गरज पडल्यार रस्त्यारूय देंवतलीं म्हळ्यार हिंगा आमी मॉल येवपा दिवपा न्हय. आमच्या लोकांक गांवच्या लोकांक सांगलें हांगा मॉल येता म्हणून आनी लोकांचे इशू आहा कितें हांगा मॉल येवपा नाका. हॉस्पिटल आसा तें दवरपा जाय आनी पयलीं आमगे गांवां बरें पडटालें. पयलीं 4 वर्सां हें हॉस्पिटल आसलेलें आतां बंद पडलां. आतां हांव आमचे गव्हर्मेंटाक लागीं सांगता कित्याक म्हळ्यार हॉस्पिटल दवरचें. आनी हांवें ऑलरेडी कंप्लेन करता आमगे म्युन्सिपालिटी आनी सोसायटी म्हणटा ती जमीन आसा ताका बी कंप्लेन करता. हिंगा आमकां मॉल म्हणटा तें नाका. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वास्कोच्या बिमवाले दर्यावेळेर मेल्लो वेल मासो व्हांवून आयल्यार आतां 12 दीस जाले. ह्या माशाची विल्हेवाट लावपाची विनवणी थळाव्या लोकांनी केली पूण 12 दीस जाले हो मासो अजुनूय थंयच कुसता. कुशिल्ल्या वेल माशाक लागून कितलीशीं शेवणीं ह्या सुवातेर येतात. ताका लागून लागसरच आशिल्ल्या विमानतळार देवपी विमानांक शेवणीं आपटपाचो धोको निर्माण जाल्ल्याचे थळावे लोक म्हणटात. मरण पाविल्ल्या ह्या व्हेल माशाची विल्हेवाट लावपा खातीर राणा खात्याचे अधिकारी कांय कामगारांक घेवन आयिल्ले पूण आकारान व्हड आशिल्ल्या ह्या व्हेल माशाची विल्हेवाट लावप तांकां शक्य नाशिल्ल्यान ते परते गेले. उपरांत थळाव्या लोकांनी भलायकी खातें, नौदळ आनी विमानतळ प्राधिकरणाक पत्र बरयल्लें पूण तांचे कडल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळ्ळो ना आनी आतां राणा खात्यानूय हाचे कडेन आडनदर केल्या. देखून आतां थळाव्या लोकांक कुशिल्ल्या व्हेल माशाच्या वासाक लागून हे सुवातेर रावूं नज. सो ती धाकटी काय वेल न्हू गेटीर फॉरेस्टाचे येयल्यार गेटीर तांकां 10-15 मिनटां दवरता. ते भितर फोन करता मागीर फोन केले म्हणटा मागीर ते म्हणटा स्पॉट करपाक कोण येयला. आतां फॉरेस्टाचे 2-3 फावटी येवन गेले म्हणल्यार ते हातीन कांय जावपाना. ताका मशिनरी जाय, एक क्रेन जाय, कितें तरी जाय ना. नेवीन आतां सगळे नेवीन आनी फॉरेस्टान एक जाण ती वेल क्लीन करपाची ना जाल्यार कितें फाल्यां फ्लायट येता वयता थिंगसान एक घोवण जावं कितें एक शेवणें लागले जाल्यार फ्लायट क्रॅश जातालो आनी मागीर पब्लिकाक त्रास. So now what they tried to do just about 2-3 days back was I think they were just trying to hold on a barbecue feast for Vascocars, wherein they just tried to burn the whale, and that was a lame attempt. That was
done by them. Okay, they just tried to do it with some coconut leaves, dried coconut leaves, and they were unsuccessful in doing so. And they had given an assurance, the Navy in fact had given an assurance saying that they will coordinate with the Forest Department and would look into the matter. But however, the Navy has not even permitted the entry for them in the area, for which they had to wait almost about an hour. The forest officials had to wait almost about an hour on the Navy gate, and the Navy was not bothered about it. So I think this should be tackled as soon as possible. बिंबोलेच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. नवरात्री निमतान तरंग संस्थेन काकुलो मोलात खाशेली विक्री तशेंच प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. हें प्रदर्शन 22 नोव्हेंबरा पर्यंत चालू आसतलें. पुराय गोंयांतल्या बायलांनी केल्ल्यो हस्तकलेच्यो वस्तू आनी सेंद्रीय पदार्थ ह्या प्रदर्शनाक विकपाक दवरल्यात. हांगा नवरात्री स्पेशल घागरा चोलीज, कॉस्ट्युम्स, मागीर केडिया, तेजे कडाज आनी ते नवरात्री स्पेशल्स कितें कितें लागता पळय गुजराती सगळें आसा. द कॉस्ट्युम्स अवेलेबल फॉर रेंट ऑल्सो, सो तुमी येवन पळोवचे. प्लस डिझायनर सूट्स अवेलेबल फ्रॉम 500 ऑनवर्ड्स. मागीर ज्वेलरी आसा, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, बॅग्स आसा, ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स आसा, फूड आयटम्स आसा, ज्वेलरीज, सारीज, सो सगळे कुर्तीज, एवरीथींग वॉट इज निडड इन डे टू डे लायफ, एवरीथींग वी आर हॅविंग. सगळ्या बायलांक, ह्या गोंयच्या बायलांक आमी हो प्लॅटफॉर्म दिला. तांचे सामान हांगा तेंच्यांनी डिस्प्ले दवरला सेलाक. सो तुमी सगळ्यांनी येवन तांकां सपोर्ट करचे आनी जरूर विजीट दिवची आमच्या एक्झिबिशनाक. I am basically having all handmade jute products, bags, folders, files. We are concentrating on plastic free this event. This is all like, these are all handmade products like this. These bags are there. We have paper pens and then jute products like this. And there are many other products also. Do visit us. शेल्डेच्या रान रक्षकाचे बायलेक 15 वर्सांनी न्याय मेळ्ळा. मारिया एंजेलिका दिनेज हे बायलेक 15 वर्सां उपरांत पेन्शन मेळ्ळ्या. तिका आतां म्हयन्याक 9,000 रुपया आनी एरियस 8 लाख रुपया मेळटलो. मारियाचो घोव राहुल दिनीज पुर्तुगीज तेंपासावन रान खात्यांत रान रक्षक म्हणून कामाक आशिल्लो. 2004 वर्सा ताका मरण आयिल्लें. सर्व्हिस बूक शेणिल्ल्यान हे बायलेक पेन्शन मेळनाशिल्ली. उपरांत थळावो आमदार निलेश काब्रालाक ही बातमी कळ्ळे उपरांत तो तिचे मजतीक धांवन आयलो. ताणें हो विशय मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालो आनी तिका न्याय मेळोवन दिलो. तरीकय ही गजाल जाग्यार पडपाक आनीक 2 वर्सां लागली. कसलेय गजालीक बेठ्ठोच वेळ लागचो न्ही हे खातीर सरकारी खात्यांचो कारभार सुदारपाक जाय अशें काब्रालाचें म्हणणें. कामां मागीर ते इंडियान जातरी मागीर कामां वयता तो. कामां वचोन मागीर तेगे एक्सिडेंट जाल्ले. एक्सिडेंट जावन मागीर तो एक्सपायर जालो. पूण जाय तोच चल्ले गे आमी करताली तेगे कांय जावना. मागीर काब्रालान तेगे आमकां हेल्प केलें आनी सगळें काम तेणें करून दिलां. सीएम तेन्नाचो पर्रीकर साहेब आसता तेन्नाच्यान चालू जालें काम हें. इट हॅज टेकन ऑलमोस्ट 1.5-2 years फॉर एंटायर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हीज सर्वीस बुक. बाकी सगळे डॉक्युमेंट सर्वीस करून तशें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी हेल्प केलें. पूण ऑलमोस्ट इट टूक 2 years. बट आय एम व्हेरी थँकफूल टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, स्पेशली OSD आमचो उपेंद्र जोशी, हू हॅज टेकन पेन एंड सपोर्ट एंड पास द फायल. खंय तरी ताका ऑलमोस्ट आफ्टर 30 years ऑफ द डेथ, 25 years ऑफ द डेथ ऑफ द हजबंड, शी इज गेटिंग पेन्शन. ते आतां तिका लमसम तिका कितें पेन्शन तेन्ना कमी आशिल्लें 200-400 रुपया. ते एक्युमुलेट करून तिका लमसम म्हाका दिसता एक 9 लाख रुपया कितें ते एक जालें आनी आतां तिका 9,000चे पेन्शन आतां म्हयन्याक बसयल्लें आसा. सो दीस इज द स्टोरी. म्हाका दिसता इज वन ऑफ द स्टोरीज वेर गव्हर्मेंटाचे ऑफिसराचेच पेन्शन दिवपाक पॉलिटिशियनांनी मदीं पडलें आनी खंय तरी तांकां मेवलें. सो हो सिस्टम शूड बी इम्प्रोवायज. आनी म्हाका दिसता शी इज व्हेरी हॅपी. शी नेवर एक्सपेक्टेड इट वूड हॅपन. शेळडेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.